दिव्यवाणी 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 Ergan do caso minha Jesus, o glap do caso minha Jesus. Jesus Cristo te moga chabao benino tumka आईतराच्या सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत हांव बाप फ्रँकलिन सोजो शिवमोगा दियेसीस हर एक आईतराचो नियाळ हांव आदल्या मंगळारा दिसा दिता कित्याक तुमकां आईतराच्या दिसाक तयाराय जावन आनी साबार दीस आसात देवाचे उतर आमी नियाळून येवकरिस्तीक बलिदानाक वेचे आनी देवाचे आशिर्वादां बेसांवां स्विकार करची. आज साद्या काळाचो 18वो आयतार 18th वीक इन ऑर्डिनरी टायम. तर हे घडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा तुका अर्घ होगळाप आनी वाखाणे दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. येवच्या आयताराच्या लितुर्जीक बऱ्या तरान तयार करूंक आमकां ही वाचपां प्रेरण जावन दित. आमकां तुजे सर्गींचें दैवीक बेसांव फावो कर, जाणवाय फावो कर, पवित्रत्म्या पाठाय ही स्वार्थ प्रकट करूंक सगळींची जाणवाय तूं म्हाका आयदी. आयकोच्या हर एकल्यान कुडीची मतीची भलायकी फावो कर, तांच्या सवालांक तूं सुसवाब जावन देंवन ये आनी तांकां आशिर्वादीत कर. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आज हांगा 3 वाचपां आसात. तिसऱ्या वर्साची ती वाचपां. पयलें उपदेशक आवाजवर 1 ओळ 2, तशेंच दुसरें वाचप कोलोसेगरा बरयलें पत्र 3रो आवाजवर वळ 1-5, 9-11, तशेंच तिसरें वाचप लुकास एवांजेल 12 आवाजवर 13-21. उपदेशक म्हळ्यार इंग्लीश भाशेन एक्लेसियास्टिस chapter 1 verse 2, chapter 2 verses 21-23. उपदेशक अशें म्हणटा, व्यर्थस व्यर्थ व्यर्थस व्यर्थ सगळें व्यर्थ, कारण जो मनीस जाणवायेन बुदवंतकायेन आनी हुशारकायेन वावुरला त्या मनशान आपणा कडेन आसा तें सगळें ताचे खातीर वावरूंक नातलेल्याक सोडून वचूंक जाय. हेंय व्यर्थ आनी एक व्हडो अन्यायी, कित्याक सुर्यपंदा मनशान कश्टान आनी मिनातेन केल्ल्या सगळ्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो? ताचे सगळे दीस कधी भरीत, ताचें काम एक व्हड त्रास, रातचें लेगून ताच्या मतीक समाधान ना, हेंय व्यर्थ. हाचे अंतर्गत कीर्तन 90 साम 90. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. मनशानो पाठीव आसा अशें फर्माण दिवंक मनशाक तूं परत्यान मातयेक फाटीं व्हरताय. 1000 वर्सां तुज्या द्रश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका फारा सारकी. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा परी व्हड व्हरताय. ताची जिणी एक सोपण कशी. सकाळींच्या आदेसाक जीव जातल्या तणा परी दीस उदेतना तें जीव जावन फुलता, दीस बुडतना तें बावून सकता. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस मोटवे म्हणून आमकां विसरूंक दिनाका. तेदुआं आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. सर्वेस्परा बदल तुजें मौन केदोळ पर्यान रागार रावताय, तुज्या साकरांची तुका बिरमोत दिसूं. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. दीस उसवाडटना तुज्या मोगान आमकां भर. अशें आमचे जिणेच्या हर एक दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक. सर्वेस्पर आमच्या देवाची दया आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो सर वावर सफळ कर. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. दुसरें वाचप सान पावलोन कोलोसेगरा बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. कोलोशियन chapter 3 verses 1-5, 9-11. आवाजवर 3 ओळ 1-5, तशेंच 9-11. भावां भयणीनो, क्रिस्ता सांगाता जर तुमी जिवान जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गुमान दिनासतना
सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिया, कित्याक तुमी मेल्यात. तुमचे जिणी क्रिस्त सवें देवातय लिपोवन आसा. आमचे जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे सांगाता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. ह्या पासून तुमच्यो थंय असलेल्यो संवसारी कुशलयो वडण्यो हुमटून काडा. व्यभिचार, अनिस्कळपण, कामाचार, खोट्यो वडण्यो आनी अपस्वार्थ एका तराची बोंब्या पुजा तुमी पयस करा. एकामेकाक फटय नाकात. पोरण्या सैमाक ताच्या कर्तुवां समेत पाठ करन नवे सैम तुमी नेसल्यात. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव, सुनात केल्ले आनी सुनात करिनातलेले, अनागरीक, सिथियान, गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना. क्रिस्त ससक्तांक क्रिस्त ससक्कड. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती बागी, कित्याक सर्गींचें राज्य खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक जय जय. आयचो वांचेल लुका प्रमाणे आवस्वर 12:13-21. Luke chapter 12 verses 13 to 21. तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणलो, मेस्त्री, आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या भावांक सांग. मेस्त्री, आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा, तुमचे मदें न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला? उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया, सर्व तरांच्या अपस्वार्थांतावन अलग रावूंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावं येत, पूण ताच्या आस्त बदीक ताचें जिवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक फावटी उदंड पीक जालें. तवळ तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं? म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. शेकीन तो म्हणलो, हांव एक करतां, म्हजी कोठारां मोडून घालतां आनी व्हड कर्ण बांदतां. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरतां. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा, अद्रश्टवंत मनशा, 10 वर्सांक पाव अशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सवकासाय घे, खा, पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो फाटी विसरचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? असली गत म्हणयत आपणाकच दिरवी पुंजायतेल्याची, पूण देवा हुचेर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, आजची ही तिनी वाचपां आमी आयकलीं. पयल्या वाचपांत संवसारांत इतल्या कश्टांनी वावंटीचें काम करन मनशाक कितें उपकारता? सर्गींच्यो वस्तू तुमी स्वता थंय क्रिस्त आसा. आनी तशेंच वांजेलांत तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? आतां ह्या संवसारांत एक संस्कृती, ह्या कल्चर म्हणटात आयल्या, अक्युमुलेशन. म्हळ्यार म्हाका जाय जाल्ल्या वरवीं चड म्हाका दास्तावची या जमो करची आशा, दास्तान करची आशा. आनी अशें आमच्या जिवितांत आमीच असल्या आशेक वळाक जावन आमचें जिवीत ना समाधानाचें आमी करून घेता. आजची सुवार्ता आमकां एक जागवण, तिदवण आनी बदलावणेक आपोवणें. त्या खातीर ही सुवार्ता कितें सांगता आमी आयकुया. जोपुराचें पयलें वाचप
आमकां इल्लें नकारात्मक रितीन दाखयता पूण ताका जबाब दुसरें वाचप आनी तिसरें वाचप आमकां दिता. कित्याक आमच्या दास्तान करच्या वरवीं चड आमचो आत्मो गरजेचो. आमच्या सर वस्तू वरवीं चड आमचें साल्वासांव गरजेचें. आमच्या दुडवा वरवीं चड आमकां देव आनी ताणें पाठयलेलो सोडवंदार भोव प्रमुख जावन आसा. त्या खातीर आज आमच्या जिवितांत आमी पयलो जागो देवाक दिवंक आसा. देवाक दिनासतना जर आमी जियेताव, आमच्याच संवसारांत आमी आसाव, तर आमी करचें सगळें व्यर्थ. तर गरजेचें कितें? जेजून सांगलेलीं उतरां उडासा काडा मार्ताक आनी मोरयेक. मोरयेन गरजेचो वांटो विंचून काडला. ताणें त्या 12 जाणां शिसांक ताणें आपयलें गरजेचो वांटो तांकां विंचून काडूंक आनी गरजेच्या वांट्याक तांचें जिवीत आनी समर्पण दिवंक. आज गरजेचो वांटो आमी विंचून काडूंक आसा आनी सुमयेच्या मेटांनी आमी सोमकोंक आसा. कित्याक सोमी आमकां एक आपोवणें दिता. हर एक लितुर्जी या हर एक आराधन, हर एक देवाचें उतर, देवाच्या उतराची संभ्रवणी आमकां एक आपोवणें. आपोवणें बदलावण्याक, आपोवणें आमची दिश्ट सोम्यातय स्पश्ट दवरूंक, आपोवणें भावार्थान आमी जियोंक, आपोवणें मागण्यांन आमी बडवंत जावंक. तर आयचे एकच वाचपाचेर आमी नियाळ करया. पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तक, उपदेशकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. उपदेशक म्हणटा व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. तो पयल्या आवाजस्वराची दुसरी वळ काडना, दुसऱ्या आवाजस्वराची 21 तावन 23 पर्यंत आमी हांगा वाचता. पूण अर्थ कितें? तूं कित्याक सांगता व्यर्थच व्यर्थ? जर तर तूं करताय खंयच्यान ती अर्थ तूं पळयनाय जाल्यार व्यर्थ. जावं पुरो तुका आसलेच्यान चड पुंजायताय जाल्यार व्यर्थ. जावं पुरो तूं नकारात्मक जावन जियेताय जाल्यार व्यर्थ. जावं पुरो सगळें जोडून भलायकी वगडायची जाल्यार व्यर्थ. आनी त्या खातीर ह्या जिवनाक एक अर्थ आसा, ते व्यर्थ करून घेनाकात. इंग्लीश भाशेन सांगचें जाल्यार वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज, सगळें व्यर्थ. कितें म्हूण तो कारण सांगता दुसऱ्या आवाजस्वरान. कारण जो मनीस जाणवायेन, बुदवंतकायेन आनी हुशारकायेन वावरला, जाणवायेन, बुदवंतकायेन आनी हुशारकायेन वावरला, त्या मनशान आपणा कडेन आसा तें सगळें ताच्या खातीर वावरूंक नातलेल्याक सोडून वचूंक जाय. पळय, तो जाणवायेन वावरला, बुदवंतकायेन वावरला, हुशारकायेन वावरला, पूण ताणें कितें करी जाय? तें सगळें ताचे खातीर, म्हणजे आपणा कडेन आसा तें सगळें ताच्या खातीर वावरूंक नातलेल्याक सोडून वचूंक जाय. म्हळ्यार जर तर तुका दिली जाणवाय, बुदवंतकाय, हुशारकाय केवळ वावरूंक मात्र घालताय, बरेपणाक घालनाय, मिसावांक घालनाय, तर तें व्यर्थ. हेय व्यर्थ आनी एक व्हड अन्याय. खंयचें? हें व्यर्थ आनी एक व्हड अन्याय. कित्याक सूर्यपोंदा मनशान कश्टान आनी मिनातेन केल्ल्या सगळ्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो? सूर्यपोंदा मनशान केल्ल्या सगळ्या वावरा वरवीं ह्या मिनातेन ताका कितें फायदो? पळय, ताचे सगळे दीस कधी बरीत, पावस ना म्हणकंत, बेळे येवना म्हणकंत, रीण आसा म्हणकंत, ह्या वावरडी कामाक मेळना म्हणकंत, सुमार कंत आसा त्या संवसारांत. ताचे घाम एक ताका व्हड त्रास. रातचे लेगून ताच्या मदीं समाधान ना, न्हिदी पडना. हें व्यर्थ. देवाक सोडून मनशान कितेंय केल्यार व्यर्थ, ना ताका अर्थ. त्या खातीर तुमी किर्तन 120:7 वाचल्यार तुमकां कळटा. वेळ कर न्हिदचें, वेळ कर उठचें व्यर्थ. कित्याक देवाक पातयेतल्यांक न्हिदेन ती, स्वप्नांती तो दिता. म्हणून अर्थ कितें? ताणें ताच्या काळजान पयलो जागो देवाक दिवंक जाय. आज पापा जुआंव पावल दुसरो, तशेंच आतांचो पापा फ्रांसिसान सांगल्या प्रमाणे सगळो संवसार देवाक विसारला. त्या खातीर संवसार निसारला. आज देव नाका. आज फटीचो आत्मो, मातांगलेपणाचो आत्मो, भयोत्पादनाचो आत्मो, ह्या अर्थीक भरिगतीच्या ह्या संवसारांत मनीस अर्थीक स्थितीच श्रेष्ठ मनशांतून जिवचें एक वर्तें दुरंत जावंक पावता.
देवाक सोड न्हू आमी कितेंय केल्यार व्यर्थ. देवाच्या उपदेशा विरोध आमी गेल्यार व्यर्थ. साक्रामेंता भायर आमी जियेल्यार व्यर्थ. आनी ते व्यर्थ जिवनांत ना समाधान, ना भलायकी, ना आशिर्वाद. कित्याक सूर्यपंदा मनशान कश्टान आनी मिनातेन केल्ल्या सगळ्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो? हांवें पळयलां गांवांत या परगांवांत वेता आसतना थंय वचून सेटल जावन कितले कश्ट काडल्यात, पूण भुरगीं हें सगळें आवय बापायन केल्लें मस्तितात. त्या देवाच्या वाटेन सबार कडेन चलनात. आमचीच क्रिस्तांवां, आमचीच कातोलिकां, दुसऱ्याचें सोडया. आमी कितलीं देवा सरशीं आमी आसां, कितले आमी ताच्या उपदेशांक काल्तिमान घालता कितले जण. कित्याक आयतारसून भगवपणी सांबाळ. म्हाका शोभाव भयणीनो, कितें जाता हें सकड देवाक सोडून आमी करतना व्यर्थ आनी ताच्या मोतीक ना समाधान. आयच्या किर्तनांत आमकां अनेक रितीन आमकां सकारात्मक आपोवणें दिता. किर्तनकार नोवदांत सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुजो आमचो आसरो. आमकां कोणी ना आसरो दुसरो, तुजो आमचो आसरो. आनी अशें सांगता हें किर्तन, मनशानो फाटीं वचा. अशें फर्माण दिवन मनशाक तूं परत्यान माती फाटीं व्हरताय. देव आमकां परत्यान फाटीं व्हरता. आज तुमी फादर फ्रँकलिना पळयतात आनी थोड्या वर्सां उपरांत तुमी पळयनात. फादर फ्रँकलिना मात न्ही तुमी आयकुवची. आतां तुमी आयकतात आनी थोड्या वर्सां उपरांत तुमी आसनात. पूण आमी कोणा सरशी येता? आमी जेजू सरशी येता. 1000 वर्सां तुजे दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी तुज्या मुखार वर्सां लेखाक येनात. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा बरी ओड नोरताय. उदकाचो लोट गोत्ता आसा तुमकां. ह्या दिसांनी एक व्हिडिओ क्लिप ओमान गांवांत त्या पत्रार रावून दर्येची लारां विक्षण करतना दोगा जाणांक ओड नेल्ले आमी पळयता. सबार दिसांनी वॉट्सॅपान चलते आसा. उदकाच्या लोट्या बरी ओड नोरताय. तांणी चिंतूंक ना. तांणी चिंतले लारां आमी संतोश पळोवया, पूण लारां कितली डेंजरस त्या खातीर एक सांगणी आसा. उदका कडेन आनी उज्या कडेन खेळोंक नजो म्हणून. बेश्टें केल्ली सांगणी न्ही. उदकाच्या लोट्या बरी ओड नोरताय म्हळ्यार क्षणीक. आज आसलो मनीस फाल्यां ना, ह्या घडये आसलो फाल्यां आसचो ना. ताची जिणी एक सोपण कशी. सकाळींच्या आदेसाक जीव जातल्या तणा परी दिसूं येतना तें जीव जावन फुलता. पळया, दिसूं येतना तण फुलता, सांजेर बावून सुकता. आमी तितलेंच दिसूं येतना सकाळीं उठता, काम करता, राती बावता न्हिदता आनी सकाळीं परतून फुलता. म्हणजे देवाच्या आदेसाक म्हळ्यार देवान आमकां आदेश दिला, त्या खातीर आमी देव आमच्या सांगात आसा. देवाची उस्वास आमचो थंय आसा. आमकां ताचे ते विश्वास आसूंक जाय. आमचे दीस मोठवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. सबार फुडें आमी चिंतचे आसा ह्या सगळ्या संवसारांत हांव अखेर पर्यंत आसता म्हूण ना. आमचे दीस मोठवे म्हूण विसरूंक दिनाका. तेदो आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. पण हें सत आमी समजतना आमी समाधानीन जिवंक साद आसा, शांती प्रितीन जिवंक साद आसा. मोगान सर्वेस्परा बदल तुजें मन. केदळ पर्यान रागार रावताय. तुज्या साकरांची तुका बिरमोत दिसूं. आमचे दया दाखय म्हणून हो किर्तनकार मागता. आमी मागया. दीस उसवडतना तुज्या मोगान आमकां मोर. सकाळींच्या पारा आमी उठतना तुज्या मोगान आमकां मोर. रागान, द्वेशान, टेन्शनान उठच्या बरी करनाका. अशें आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक. हर एक घडी, हर एक वेळ आमी आनंद आनी उल्हासान भरो जाय. सर्वेस्पर आमच्या देवाची दया आमचेर देवू. आमच्या हातांचो सर वावर सफळ कर. मी कितें सक्कड करता सफळ कर. कित्याक आमी तुका विधी जावन आसा. तुजे सवे आमी जियेता. तुजो आमचो आसरो जावन आसाय. सान पावल कोलोसेकाराक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता, सर्गीच्यो वस्तू तुमी सोदा. कितें बांदा तुमचें राज. तुमचें राज पयलें सोदा तुमी. देवाचें राज माथ्या वचो वांजेल 16 वर 30 आनी 4 पयलें सोदा तुमी देवाचें राज. त्या खातीर पयलो म्हणटो, पयलो सगो देवाक आमी दिवंक जायच. जावं फादर फ्रँकलिन ह्या जाग जावन सांगता म्हूण न्ही. भगार आमकां हर एकल्यांक ह्या संवसारांत जिवनाच्या हर एकल्यान देवाचो उगडास काडूंक जाय. आनी सान पावल सांगता कोलोसेकारा बरयल्ल्या पत्रांत अशें बरोवन, क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यार तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा.
क्रिस्त सांगता तुम्ही जिवंत जाल्यार सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा. संवसारीच्यो न्ही, संवसारी जाय पूण ताचेर तुमचें मन सर्गींच्यो वस्तू अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा, हें स्पश्ट आमकां कळीत आसा. देवाच्या उजव्याक क्रिस्त बसून आसा. संवसारी वस्तूंक संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिया. संवसारी वस्तू जाय पूण त्यो प्रायोरिटी त्यो न्ही, आमकां पयले त्यो न्ही. त्या खातीर संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोल दिया. कित्याक तुमी मेल्यात. म्हळ्यार तो सांगता, कितें सांगता म्हळ्यार आमी मेल्या. कशी मेल्या? तुमची जिणी क्रिस्त सवें देवात लिपोवन आसा. आमी मेल्या आमच्या बौतिस्माद्वारे. आमकां पुरलां त्या बौतिस्माच्या उदकांत, म्हणजे आमच्या पोरण्या सैम क्रिस्त सांगता पुनर्जिवन क्रिस्ताचे कृपेन आमी जिवन आसा. तुमची जिणी क्रिस्त सवें देवात लिपोवन आसा. आमचें जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताच्या संगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. त्या खातीर आमचें जिवीत क्रिस्तांत लिपोवन आसा. आमी हे संवसारीचे पयलीं मुक्तले उपरांत आमी पुलगत्र म्हणटा आनी थंय तावन आमी देवाच्या एका तिरपाक वळख जावन आमी सर्गाक वेता आनी आमकां प्युरिफाय म्हणजे आमकां नितळ करता ही एक स्थिती. आनी अशें क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताच्या सांगाता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. कित्याक तुमचे सगळें क्रिस्त आसा. क्रिस्तांतय तुमी जियेतात. आज चिंता आमी क्रिस्तांत आसचो संकेत या संदर्भ गुंचो की म्हळ्यार आमच्या लितुर्जी, आमच्या मिसाचें बलिदान, आमचे सक्रमेंत, उपदेश, घरान कुटुंबान मागणें हें सकड नासल्या शिवाय आमी ताचे दावसार वचोंक आशेवंक जायना. ह्या पासत तुमचे थंय आसलेल्यो संवसारी कुशालयो. आमी केवळ संवसारी कुशलये खातीर जियेना. जायचे मनोरंजन जायचे, सकट जायचे, सोशल एक्टिविटी आसा जायचे, पूण त्यो प्रायोरिटी न्ही. संवसारी कुशालयो वडण्यो हुमटून काडा. आमचें तें कितें आसा संवसारांत, कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें, कितें घेवचें, खंयचें खार घेवचें, खंयचें घर बांदचें, हें सगळें त्यो हुमटून काडा. आनी कितें करा तुमी? व्यभिचार. ह्या दिसांनी भारी सुलाभ व्यभिचाराच्या संवसारांत आमी पडोंक, आमच्यो कुडीचो विनाश करूंक. आमकां मेळिल्ली ही माज्यां आसात, ह्या अंतरजाळ आसा, इंटरनेट वर्ल्ड, ह्या आधुनीक तांत्रीक टेक्नॉलॉजी, मॉडर्न टेक्नॉलॉजी. पण ह्या दिसांनी सर आमची युवक युवती भुरगीं बाळां वडिलांय सर्तिशीन आमचो चड वेळ ह्या टेक्नॉलॉजी सांगता. टेक्नॉलॉजी करूंक जाणवाय दिल्या देवा सांगता, पूण आमी कितलीं जाणां आसा म्हण सवाल आमी विचारीचे. त्या खातीर तुमचे भितर व्यभिचार. आज व्यभिचाराक बली जायनाकात, कामुकपणाक बली जायनाकात, अनिश्कळपणाक बली जायनाकात. त्या खातीर सांगता म्हळ्यार व्यभिचार, अनिश्कळपण, कामाचार, पोट्यो आनी अपस्वार्थ ह्यो आमकां लगड करतात. ह्यो आमकां देवातावन पयस व्हरतात. ह्यो आमच्या साल्वासांव सुकयतात हातूंच मोडन आसल्यार. व्यभिचार, अनिश्कळपण, कामाचार, खोट्यो अपस्वार्थ. आनी अपस्वार्थ एक तराची बोंब्या आसा, तुमी पयस करा. कित्याक असलें सक्कड काळजान दवरलेलें ते तांकां एक बोंबे आसल्या बरी. कित्याक हांव चड येत्त सायडीन वरता म्हळ्यार तेंच म्हजो कितें म्हणटात हांवें देव करून घेतला. खंडी ती आमचें जिवीत आशिर्वाद जावचें ना. ह्या पासत तुमचे थंय आसलेल्यो संवसारी कुशालयो वडण्यो हुमटून काडा. व्यभिचार, अनिश्कळपण, कामाचार, खोट्यो आनी अपस्वार्थ एक तराची बोंब्या आसा, तुमी पयस करा. आनी मुखार सांगता एकामेका फटय नाकात. ह्या दिसांनी फटोवचें चड जालां. पयशे घेतात दिनासतना रावचें, आस्त भितर घालचें, वस्तू भितर घालच्यो आनी कितें सक्कड कंपनीन काम करचे जाग्यार मोस करचो, एकामेका फाटल्यान उलोवचें आनी मुखल्यान बरें उलयतात, फाटल्यान तांकां कुतंत्रपण करचें. एकामेका फटय नाकात. पोरण्या सैमाक ताच्या कर्तुवां समेत पाठ कर. नवें सैम तुमी न्हेसल्यात. कशें? क्रिस्ता सांगता बौतिस्मा नवें सैम तुमी क्रिस्ताक तुमी न्हेसल्यात. तर आज क्रिस्ताचो मनोभाव आमचे थंय देव दिवंक जाय भाव भयणीनो. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवीन करीत आसा. पळया कितें करीत आसा. देव कितें बसोवना. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन ताणें आमकां आज क्रिस्ता मरी फात ताची संपूर्ण वळख दिल्या.
ती वळखून जिवोवचें म्हणल्यार त्या साक्रामेंतान देवाच्या उपदेशान पवित्र सभेच्या आदेशा प्रमाणे आमी जियेते आसा. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव तुमचो रचणार. म्हळ्यार आमची वळख दिवन आमकां प्रेरण दिवन ह्या उतराद्वारे वाचपाद्वारे आमकां सारक्या वाटेक हाडटा देव. त्या खातीर हर एक लितुर्जी आमकां सारक्या वाटेन चलोवंक आपवणें, सारक्या वाटे फाटी येवंक आमकां देव करपा दिता. आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. तो आमकां ही मेक्स अस न्यू, ही रिन्यूस आसा. ह्या नव्या जिवनांत म्हणजे क्रिस्ता सांगता जिवोवच्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव, सुनात केल्ले आनी सुनात करिनासलेले, अनागारीक, सिथियान, गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना. क्रिस्तस सक्तांक क्रिस्तस सक्कड. म्हळ्यार हांगा क्रिस्तांतय आमी सक्कड एक जावन आसा. क्रिस्तांतय कसलोय पक्षपात, कसलोय भेदभाव ना. आनी आयच्या उद्गारान आमी आयकली आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती बागी, कित्याक सर्गीचें राज्य करेंस तांचें. हाच्या वांजेलाचें वाचप आमकां जागवण दिता. पयल्या ह्या पारांत आमी पळयता, ह्या पयल्या पॅराग्राफान जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं अशें सवाल करता, मेस्त्री आमच्या कुटुंबाचे वांटे आस्त करून दिवं म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा तुमचे मदें न्यायनीत वा वांटे करूं म्हाका कोणें नेमला. उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया सर तरांच्या अपस्वर्तात हांव. आतां सांपावलान सांगलें आमी आयकलें, सांपावलान हांगाच वांजेलांत हांव घेतलें, सर तरांच्या अपस्वर्तात हांव. अलग रावूंक जाय, सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावं येता, मनीस कितलोय ग्रेस्त जावं येता, तूं कितलोय ग्रेस्त जावं येता, पूण ताच्या आस्त बोधीक ताचें जिवन जायना. ताच्या आस्त बोधीक ताचें जिवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही वपार सांगली. हे ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक फावटी उदंड पीक जालें. तवळ तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं. पण ताका उदंड मस्त जालें, बिझनेस मस्त, मासली मस्त मेळ्ळी पागींक. ह्या तुवें केल्ल्यान सक्सेस जालें, ओंपल्यान लोवल्यान मस्त मेळ्ळें तुका. कितें करचें म्हूण थोडे फावटी कळना. आनी तवळ वो एक ग्रेस्त मनशाच्या भुंयत एक फावटी उदंड पीक जालें. तवळ तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं. म्हजें पीक दास्तान करूं म्हाका सुवात पावना. शेकी तो म्हणालो, हांव एक करतां, म्हजीं कोठारां मोड घालतां आनी व्हड कर्ण बांदतां. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरता. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटां, अदृश्टवंत मनशा, साबार वर्सांक पाव अशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सवकासाय घे, खा, पिये आनी गम्मात मार. पळय ताचें चिंतप दुसरें आमचें चिंतप आसलें बरें. हांगा तो ग्रेस्त मनीस कोणी न्ही, हांव आनी तूं जावं पुरो. आमचें चिंतप कशें आसा आनी गम्मत मार. अदृश्टवंत मनशा, साबार वर्सां पाव अशें दास्तान केल्लें जायतें आसा. सवकासाय घे, खा, पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा, आयचे राती तुजो जीव तुज्या लागचो फाटीं विसरचो आसा. पण आमच्या लागीं सक्कड आसूं पुरो, म्हज्या लागीं सक्कड आसा जावं पुरो. बोंगलो आसा, कार आसा, बँक बॅलन्स आसा, बिझनेस आसा. पूण देवान म्हाका राती आपयल्यार हांव एक दीस म्हज्या जिवितांत एक चिंतप हांव चिंतां. कित्याक म्हजो जावं पुरो आज म्हजो निमाणो दीस कोणाक तूं. त्या खातीर देवाची भिरांत म्हळ्यार ही रेवरेन्शियल फियर म्हणटा. देव आमकां जाय, तो आमचो बोल्ड, तो आमचो आसरो, तो आमचो खांबो. तो नासल्या शिवाय आमकां जिवीत ना. हत्त पिशा, आयच्या राती तुजो जीव तुज्या लागीं फाटीं विसरचो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो. चिंतया मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी दास्तान मस्त करून दवरूंकय साद आसा. थोड्या कडेन आसा, थोड्या कडेन ना. थोड्यांची सोय आसा, पूण जावन दवरची सोय आसा, तें डेंजर. खंय खंयच्याकी मजत करनासतना रावतात, दुबळ्या धाकट्यांक आदार दिनासतना रावतात जाल्यार ते एक मागीर एक कुरड मारल्या बरी तांच्या त्या रुखाक, ह्या कीड लागल्या बरी. असली गत म्हण येता आपणाकच दिरवी पुंजाय तेल्यांची. पळय जेजू कोणाक सांगता, वपार आमकां सांगता. असली गत म्हण येता दिरवी पुंजाय तेल्यांची, पूण देवा उजेर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची.
ग्रेस्त जावची सूख न्ही, दिरवी आसची सूख न्ही, पूण देवा उचीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची म्हणजे करतली ते देवाक जागो दिनातलेल्याची, देवाक आराधन करनातलेल्याची, देवाक हे नातलेल्याची गत अशी जातली. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयण्यो सबार पोटी सबार राष्ट्रांत हांवें पळयलें कातोलीक क्रिस्तांव जावन आतां धर्मंत ना म्हूण ती तांच्या हाजेर बरयता, थोडे फावटी हॉस्पिटलांत येताना, पूण 50 जाताना सुरू जाता तांकां मेंटल प्रॉब्लेम, मानसीक प्रॉब्लेम. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो, आमच्या भुरग्यांक ल्हानतावन आमी कितेंय दिना जाल्यार दोतोर दवरून तांकां आमी शिकय जाय. आमी जावं पुरो गांवांत परगांवांत तुका व्हरतें दिरवें आसा, व्हरतें काम आसा, तूं खंय जाल्यारय आस, पूण ल्हानतावन तुज्या भुरग्यांक व्हरतें दिरवें जेजू दी, सुवार्ता दी, लितुर्जीन तांकां भाग घेवंक आपोवन आवय बापूय वचनातल्या भुरगीं कशीं येतलीं, आनी आवय बापूय मदें ताळ मेळनातल्यार भुरगीं कशीं तुमकां गौरव दितलीं. तुमी कितेंय पुजावन दवरा, तुमची दौलत, तुमची आस्त, तुमची बोदीक ती तुमकां साल्वासांव दिना. आनी निमाणें सांगलें उतर आमी जिखून दवरूंक जाय. असली गत म्हण येता आपणाक दिरवी पुंजयतल्याची. आज हांव म्हाका दिरवी पुंजावन हांव कितेंय बरें काम करिनासतना ह्या संवसारांत जियेताली, पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची, देवा हुजीर आमी ग्रेस्त जावन जियोंक आसा. देवा हुजीर म्हणजे देवाक वयलो जागो दिवंक आसा. देवा हुजीर ग्रेस्त म्हळ्यार कितें? देवाच्या उपादेसा प्रमाणें चलचें, देवाचें उतर वाचून जियोवचें, हर एक दीस सकाळीं सांजेचें मागणें आमी करचें, साक्रमेंताच्या आराधनाक आमी वेचे या, थोडो वेळ इगर्जेंत करचोसो. मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमी कितें आयकलां तें आमी सिरियस जावन काडून घेवंक जाय. बेश्टे आमी हर एक आयतारा मिसाक येता, तें लितुर्जीन भाग घेता आनी भायर येता. पळया ह्या जाक सांगता, वचून येया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा, वचून येया क्रिस्ताच्या सुवार्थेक साक्ष जाया, वचून येया तुमी क्रिस्तान सांगल्या प्रमाणे जियेया. म्हळ्यार कितें? हांव सांगता देवाक अर्घ दिता. कित्याक आज जाल्ली लितुर्जी म्हणजे जिविता प्रेरण, आनी ती जावं पळोवता म्हाका तारण बोळ. हांव भायर वेता, जियेता, परत देवाक अर्घ दिवंक हांव फाटीं येता. 10 कोडकारांतले 9 जण फाटीं येवंक ना, एकलो फाटीं येयलो. तर आमकां देवान केली इतली विस्मितां, इतलीं आशिर्वादां, कितलीं जाणां आमी फाटीं येते आसा देवा थंय, कितलीं जाणां आमी एक सिरियस जावन आमचें मागणें जिवीत घेते आसा, म्हळ्यार आमी देवाक जागो दिते आसा. तर मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमी पाश्चातापी पावया, उणेपण आमी वळखून घेवया, अस्कताय वळखून घेवया. एखाद्या वेळा तुमकां सुटाव्या कुमसार जावंक जाय. आज मंगळाराचो दीस, मुखार आमकां आयताराच्या पर्यंत एका आत्मीक दिरोत्तरा लागीं तुमी वसा, एक सुटाव्या कुमसार जाया. कित्याक मोतीत राग हगे मसूर दवरून असमाधानान जियोवच्या की सुडका जोड जियोवचें बरें. सुडका आमकां जेजू दिता, भलायकी आमकां जेजू दिता, कृपाय आमकां जेजू दिता. कित्याक तो कालत्या काळजो असो आनी बोळ्या काळजो असो, ताचें मौन सदांच आमच्या खातीर तें कळवळटा. तर एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बाबा गणिका कुळदारा तुका अर्घ मोगळाप आनी वाकाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. हर एका तरेची लितुर्जीक तयाराय जावन हर एका मंगळारा ही सुवार्ता लोकांक दिवंक तुवें म्हाका जाणवाय प्रेरण दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता. आनी प्रसार करच्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनला खातीर हांव तुका अर्घां दिता. ह्या चॅनला द्वारे सुवार्ता परगट करच्या हर एकल्या खातीर हांव मागता. आनी ह्या सुवार्ते द्वारे तुवें हजार लाखांनी लोकांक तुवें आपुडलाय. सोम्या तूं जावन आसाय आमचो सोडवंदार, एकलोसो सोडवंदार. आमच्या जिवितांत आमी कितेंच कॉम्प्रमायज करिनासतना म्हणजे राजी करिनासतना तुवें शिकयलेली शिकोवण आमच्या जिविताक स्विकार करून तुज्या वाटेन समकोंक, तुज्या मोगान चलोवंक करपा दी. आमी अस्कत मनशां, आमचें तें उणेंपण आसा, अस्कतकाय आसा, पातकां आसात, सुवार्थ आसा, मोसर आसा, द्वेश आसा, हळगेपण आसा. हें सकड पाळा समेत उमटून उडय. आमचें तें अशें कामुकपण, व्याभिचाराचें चिंतपां, अश्लीलपण, असली पितुरां, निळशीं पितुरां, ब्लो फिल्म, सिडी असलें पळोवन मोतू आमी विकृत करून घेतले जाल्यार आज आमी बोगसाणें मागता. सर्वेस्परा एकामेका लागीं उलोवचें, दुरसोवचें, गॉसिप करचें, खोबरो करच्यो, छाडयो करच्यो अशें आमी जियेल्या जाल्यार आमकां तूं बक्षी.
आमचो मोसोरो काडनुडे पडसाड काडनुडे आनी कसल्याच नाका जाल्या संगत्या फाटल्यान माट मंत्र फाटल्यान आमी गेल्याव आनी असले सूख शिकोवणेच्या फाटल्यान आमी धांवल्याव जाल्यार आमकां तूं बोगशी तुजो जावन आसा आमचो कोरो सोडू वंदार तुजो आमचो उजवाड आज सर्वेस्परा तुवें आमकां पाठयलेल्या क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागतां ह्या भुरग्यां खातीर हांव मागतां हर एक दीस ह्या सुवार्थेक राखून आसच्या खातीर हांव मागतां ह्या सुवार्थेच्या सकल कमेंटाच्या हर एकल्याची त्या सामान तुका समर्पण दिता व्हॉट्सअप ईमेल फेसबुकाचेर त्या सामान धाडलेली आमच्या बजिलिकांनी श्रायनांनी रिट्रीट सेंटरांनी मंदिरांनी ह्या रेतेरींनी त्या सामान दिलेली आशिर्वादीत जावं दीत विशेष बापान पौर्णशेतां पासून मागची बजिलिका पासून मागची रिट्रीट सेंटर पासून मागची तांची हर एक मागणें तूं आयक आनी आमचे तूं दया दाखय हो संवसार आज कश्टान आसा अंधकाराच्या वटणेक बुलोवन आसा तूं आमकां सतसो उसवाड दी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक मुखेल्यांक आमकां राजकारभार चलोवच्यांक राय राणयांक तशेंच डिक्टेटरांक प्रायम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर गव्हर्नर्स तशेंच अध्यक्ष सगळ्या राष्ट्रांचेर दया देव दी राष्ट्रां तुजे मुखार सरपण दीत तुजे सल्वसांव कई नागी ते उक्ते जावं दी हर एक माज्यां हर एक पत्रां तुजी राज परगट करची कृपा तांकां तूं दी सावलाक पावल केल्ले बरी सोम्या हर एक सावल जावनाच्या व्यक्तींची काळजां मनां परिवर्तन कर आमकां हिंसा दिवची आमचे दाड घालची आनी ह्या दिसांनी मस्त क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर कश्ट सोदच्या भाव भावडांचे तुजे आशिर्वाद देव दी सगळ्या संवसाराचो लोक तुजी सुवार्थ स्विकार करून दी सगळीं राष्ट्रां तुका सरपडून दित राष्ट्रामध्ये आसचें असमाधान झुजू पयस वचून युक्रेन रशियामध्ये समाधान देव दी हर एका वैजांच्या नर्सांचेर आशिर्वाद घाल नर्सिंग शिकोवन कुटुंबाक आदार जावन समाजान सेवा करच्या भयण्यांचेर भावांचेर आनी तांची त्या सामान बेसांवांनी बरो वैजकी शिकप करना तुज्या गुण करच्या त्या बिसावांत वांटेली जावच्या तांकां सकत दी बोळ दी तांणी ग्रेस्त त्या मनशा बरी जायनासतना दिरवी पुजायनासतना लोकां खातीर वावरूंक कृपा दी हर एका वकिलांचेर आशिर्वाद घाल सारक्या रितीन तांणी तांच्या वकालत करूंक कृपा दी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल हर एक न्याय तीर्प दिवच्या मनसुबेदारांच्या जड्जांचेर आशिर्वाद घाल भ्रष्टाचार अनाचारता तूं तांकां राख तांणी खरें न्याय दिवन तांकां कृपा दी जेलांतच्या सिब्बंदी खातीर मागता आसतना अपराध्यांक परिवर्तन दी क्रिमिनलांक परिवर्तन दी निरपराध्यांक सुटका दी 12 वर्सां जावन पेंडिंगाच्यो केसी जेजू तुज्या नांवान सुटका सताच्या उजवाडान सुटका मेळोवन दी सतसो अदमो काम करून दी मी मागता विशेष बापान आमच्या सैन्या खातीर सगळ्या संवसारांत मिलिटरीक जाय तितलो पयसो घालतात कित्याक झुजाची हातेरां तयार करूंक कितलोसो लोक बुकेर वळवळटा कितलोसो लोक ह्या हांच्या स्वार्थांत बरी नासते आसा निराश्रीत निर्गतिका जाल्यांत ह्या राष्ट्रांचेर तुजी दया देव दी तांची काळजां मनान तूं परिवर्तन कर नेगेटिव्ह नकारात्मकतावन नेगेटिव्ह आयडियोलॉजीतावन तूं असल्यांक तूं सुटका दी आमी मागता पुलिसां खातीर जेजू तांणी करची सेवा तांच्या कुटुंबा खातीर मागता तांकां चॅलेंजीस आसात पूण तांणी भ्रष्टाचार वळाक जायनासतना तांकां राखून व्हरो हर एक प्रोफेसरां खातीर टिचरां खातीर कित्याक भुरग्यांक शिकप दिवंक तांकां जाणवाय जाय जेजू तांच्या दुवारी भुरगीं स्वताच्या वाटेन चलोवंक कृपा तूं दी हर एक युवक युवती खातीर हांव मागतां निरासपण जिगुप्सेत आसची ह्या तांच्या जिवितांत मोगांत सोलवून गेल्ली तुजो मोग तांच्या काळजांत देवून येवं दी ह्या घडये जीवगताच्या शिल्पानाची तुज्या मोगान बरोवन दीत इस्कॉल शिक्षक भुरगीं कॉलेजी शिक्षक भुरगीं अभिषेक जावं जाणवायत हांव तांकां दी गर्भी स्त्रियांचेर आशिर्वाद घाल भुरग्याचे देणे नसलेल्यांचेर आशिर्वाद घाल रोडून ती मागते आसात कीर्तन 120:7 गर्भाचे फोड देवान दिवचे दान भुरगीं सर्वेस्पराचे देणे भुरगीं सर्वेस्पराचे देणे तूं तांकां फावो कर असले गर्भ वांसगर्भ जिवाक उक्ते जावं दिता जेजूच्या नांवान आमच्या भितरले विश्वेकांचे स्थितीर आसात आमी नेणाव कोलेस्ट्रॉल फॅट शुगर बीपी असले सकड मारणांतीक वायर आसा कॅन्सरांत असली या कसलीय वायर आसा आमच्या भितर येना जावं दिता ब्लड कॅन्सर बोन कॅन्सर या ट्युमर जावन या मरणांतीक हार मारन या गर्भाशय प्रॉब्लेम आसून आसची हार्ट प्रॉब्लेम आसची लंग्स लिव्हर प्रॉब्लेम आसची हर एक लोकांक तुज्या हातान समर्पण दिता स्पायनल कॉर्ड एफेक्ट जावन आसलेली सगळ्यांक तुज्या हातान समर्पण दिता म्हज्या व्हॉट्सअपाचेर ईमेलाचेर फेसबुकाचेर त्या सावन धाडलेली समर्पण दिता ही म्हजी सुवार्थ आयकुच्या हर एकल्या लोकांक तुज्या हातान समर्पण दिता कित्याक तुलस सुमी आमकां गूण करचो वैज जावन आसाय
हांव मागता विशेष मापान पयणकडच्या पयणाऱ्याक आज सबार ॲक्सिडेंटां जाते आसात. उदकाचेर धरतेचेर आकाशाचेर पायलट कॅप्टन तशेंच ड्रायव्हर्स आशिर्वादीत कर. अवघडांत ICU MICU NICU भुरग्यांक तूं गूण कर. अकालीक मरण पावल्ल्या कुटुंबाचें ते दूख सोसूं करपा दी. देवादीन जाल्ले आत्मे पुलगतीन जाल्ले आत्मे जेजू साल्वासांव कर. आनी कोणी मागून अनाथ आत्म्या बॉर्शनान मेल्लेली त्या आत्म्या खातीर आमी मागता. हो सगळो संवसार एक हार्मनी एक समापण ह्या संवसारान देवन येवं दी. ह्या राष्ट्राची सगळ्या राष्ट्राची सगळ्या संवसाराचो 750 करोड लोक, आमच्या भारत देश 130 करोड लोक, आमच्या कर्नाटकाचो 7 करोड इतलो लोक आशिर्वादीत जावं दी. एकल्याक सोडनासतना हर एकल्याचें तुजें आशिर्वाद देवन दी. सोम्या आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. आमचे कुटुंब समर्पण दिया, कुटुंबाचे समस्या समर्पण दिया, कुटुंबाचे उणेपण समर्पण दिया. ह्या घडयेंत तुमी जी कोण मागतात बावार्थान दिंबी घालून हातोबाम स्तुती कर. तुमी मागता आसतना जेजू तुमकां आपडटा. जेजू तुवें सांगलें जे कितें बांदता तें बांदता, सोडयता तें सोडयता. रुपया बागार पुजेता येना. तुज्या सक्तेवत बुडवून मैमेवून नावन कुरुडे पळोवन दित, थोंटे सोलोवन दित, मोने उलोवन दित, बेरे आयकून दित. जेजू आरिगर खून जावन दिता. 38 वर्सां थळे लागी आसलेल्याक आपडले, मेल्ल्या लासाराक जीव दिलो, कुरड्या दोळ्या तोंड्या पाय मोन्यांक उलोवन बेऱ्यांक आयकूचें बरें केलें, भागोल्या स्त्रीक नीट केलें, नालकोतीच्या बरो केलोय, आकुडलेल्याच्या हाताच्या गुण केलोय. त्यास तुज्या सक्तेवत बुडवून मैमेवत नांवान येस घडये सुवार्थ आयकूनच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद बेसांव फेकोन देवन दी. टच देम लॉर्ड, touch them Lord. Hala mara kibra shara bal kra shandar yara mara alfa kora rafa. Rira mashariya mara shamal lakimbra mara horiya mara shirira. Arkan Jesu glab Jesu meiman Jesu. Rek babudanच्या आशीर्वाद घाल कृपेन भर. तांची तेसावा ग्राणी सगळे कोण तांकां बरी भलायकी दी. जेजू तुज्या नांवान तांकां सुटका. जेजूच्या नांवान तुमकां भलायकी. जेजू उतरान तुमकां आशीर्वाद मागता. सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. बाबू फ्रँकलिन सोजू शोमो गादी येसीस म्हज्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावां खातीर तुमी मागा. तशेंच हो संदेश जाता तितल्या लोकांक तुमच्या WhatsAppचेर फेसबुकाचेर तुमी शेअर करा, वांटून घेया आनी अशें ती देवाच्या कृपेन बरोवन तांचें जिविती देवाक मेसवल्लें जिवन जावं दी म्हणून हांव आशेतां. आमेन. दिव्यवाणी